रस्ते खणपाक बंदी आसून लेगीत अजून जाय थंय रस्ते खणपाचे प्रकार चालू आसा। फाटले कितलेशेच दीस जाले वेळसा वाठारांतलो रस्तो वीज खात्यान अंडरग्राउंड केबल घालपा खातीर खणून दवरला। ह्या प्रकरणाचेर कोणाचेच लक्ष ना, हाका लागून अपघात लेगीत जाले। देखून समाज वावुरपी रॉक्झीन डिसोजान भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांक आफोवन हाडून रस्त्याची अवतिकाय दाखयली, तशेंच तांचे कडल्यान हो रस्तो दुरुस्त करून घेतलो। म्हाका सांगून दिसता आज आख्या गोंया बरी एक बोवाड चलता रोडांचेर पोटहोल्स मागीर तार गायलो वॉश जाता आनी कितें कितें आनी एकामेका ब्लेमींग घेवन वास्को MLA म्हणटा हेंचो पेमेंट दिना काय कॉन्ट्रॅक्टराचो हें जालें बरोबर। आमचो PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल म्हणटा आपण केसो मेशीन हाडटा पोर्टफोलिओ बंद करपाक, पूण हितू कोणा त्रास जाता पब्लीक जनरल पब्लिका एक्सिडेंट जाता, जनरल पब्लीक मरता रस्त्यांचेर, जनरल पब्लिकांचे गाडयो डॅमेज जातात। सो हेजी डॅमेज कोण दिता, पब्लिकाक कोण दिता हें हांव सरकाराक विचारता। हांव कोणाकूच ब्लेम कोना, कित्याक ब्लेम कोन्न कांय फायदो ना। आज जायते व्हिडियो येताय व्हायरल जाताय, एकामेकाक ब्लेम कोन। हांव ब्लेम करपाक सोदना, हांव इतल्या ऑथॉरिटीको मागोता। आतां फॉर एग्जाम्पल वेलसांवचे हांव एक वेलसांवचो सोशल वर्कर आनी म्हाका काल जायते फोन येयले, एक व्हिडियो व्हायरल जाला तो येयलो की सांगून की तुमचे वेलसांवचे लोक सकयल पडले। आतां फॉर एग्जाम्पल आतां तुमकां दाखोवपाक सोदता हांव हो होल पोर्टहोल जे जाले तो चवथी पाटी पोर्टहोल आतां भोंवताय। हो आतां पयलो पोर्टहोल मारपाक हितून हिच्या सकयल्यान इलेक्ट्रिसिटी केबल गेलो, सो इलेक्ट्रिसिटी 100 kV सो लायट कितें प्रॉब्लेम जालें तेणी इलेक्ट्रिसिटीन फोड मारलो आनी ते केबल रिपेर केले। येस, ते लोकांक ते फोड मारना आनी रिपेर करून लोकांक लायट येयना, ते म्हणटा आपलें काम ते केलें ते गेले। मागीर आतां ते म्हणटा आमी PWD सांगिल्लें